फोंड्याच्यान जे लोक येता, जे फोंड्या नाल्यार ओल्ड गोवा ते सायडीच्यान जे लोक येता तांकां जे ट्राफीक आसा, जे मेर्शे जंक्शना कडेन जे ट्राफीक आसा ते चुकोवपा खातीर हो एक आर्म केल्लो, जो डायरेक्ट अटल सेतूचे जे एंट्रन्स आसा थंयसर तो वयर चडटा आनी हो पणजे देंवता खुबश्या लोकांचे। पूण एक हांगासर क्वेरीज आशिल्ली की जेन्ना हो पणजे देंवता जाल्यार हेजेर 2 व्हिलर्स कित्याक अलावड ना काय म्हणून। आनी एक सेकंड त्या लोकांची एक क्वेरी आशिल्ली, ती म्हणटा ते की जेन्ना ते हांगासर पणजे देंवता तेन्ना तांकां हांगासर एक स्ट्रेट रोड आसा थंयच्यान यू टर्न मारूंक कित्याक दिना काय म्हणटात ते म्हणटा हांगासर जर हो शॉर्टकट जाल्यार तांकां हांगासर देंवन जो कदंबा बस स्टँड आसा थंयसर वचून यू टर्न मारून तांकां मागीर पणजे वयचें पडटा। पुणेच्यान पणजे येवपा खातीर ट्राफिकाचो त्रास जावचो न्ही आनी ताचो वेळूय वाचचो म्हणून सरकारान अटल सेतू वयल्यान पर्यायी रस्तो काडलो। मात सध्या होच रस्तो लोकांक त्रास करता। पुणेच्यान पणजे येवपाक दिवजा सर्कला कडल्यान बस स्टँडा कडेन भोंवून वयचें पडटा। SP बोसेट सिल्वा म्हणटा तो रस्तो फिजिबल ना। तो आम ट्रॅफिक पॉयंट ऑफ व्यू प्रमाणे तो फिजिबल न्हय, तो आमचो ओरिजिनल प्लॅनिंगान नासलोच तो मागीर तो घातलो भितर वचपाक। म्हणजे कितें आसता थंय जे दिसा तो चालू जालो 4 एक्सिडेंट जाले, कारण हे लोक कितें करपाक लागले शॉर्टकट थंयसून दिवजा सर्कला कडेन वचपाक पणजेन भितर वचपाक मागीर आमी बंद केले। कित्याक तेजो हें कितें आहा ट्रॅफिक प्लॅना प्रमाणे तेणी कदंबा सर्कल मारून मागीर वचपाचें। जो हो आम हांगासर जो पणजे देंवता तो म्हणटा ते ट्राफिका लागून फिजिबल ना अशें जे ट्राफिक SP आसा तांच्यांनी स्वता सांगलां। आनी म्हाका दिसता खुबशे जे तुमचे प्रश्न आशिल्ले ते ह्या बारीकशा व्हिडिओन सॉल्व जाले आसतले। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।